हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आयचो ब्लॉग माझा तुमकां कळत आसतलो कंटेंटा वयल्यान. थोडीशीच म्हायती म्हाजे बद्दल दिवपाक सोदता तुमकां. नांवा वयल्यान सुरवात करुया. माझे नाव आसा स्नेहल वैभव बोरकर. हें म्हजें आतांचें नांव आनी लग्ना पयलींचें नांव म्हजें स्नेहल अशोक इवोलकर आसलें. वैभवान म्हजें नांव चेंज करुना, स्नेहलूच आसा. जे पप्पा वाटेन सरनेम आसले ते इवोलकर आसले. पयलीं म्हजो गांव आसलो कुळ्या, जे बॉर्डरीचेर पडटा, कर्नाटक आनी गोवा बॉर्डरीचेर पडटा. म्हटल्यार दूधसागर वयता थंयसरूच कुळ्यासूनच वयचें पडटा, आमच्या गांवांतल्यानूच वयचें पडटा दूधसागराक. आतां हांव लग्ना उपरांत शिरोड्या गांवांत येयलें. शिरोड्या हांव पयलींसून शिरोड्या येतालें, फक्त अमाशेक येतालें, पूण केन्ना चिंतूंक नासलेलें केन्ना हांगासरूच हांव पडटलें म्हणून. कित्याक हांव अमाश्यो खूब करतालें. सो म्हाजी फ्रेंडां म्हाका आतां चाडयता, तूं अमाश्यो करतालें म्हणूनच तूं शिरोड्या पावलें म्हणून. देवाक खबर, देवाच्या मनान आसलें म्हणून हांव हांगा पावलें. आनी आतां लग्न जावन म्हाजें 4 वर्सां जालीं. हें 5वें वर्स आहा चालू म्हाजें. लग्न म्हाजें 2019 जाल्लें, नोव्हेंबरानूच जाल्लें म्हाजें. ह्या मार्गशीर्श म्हयन्यानूच जाल्लें. आनी लग्न आतां हें 5वें वर्स चालू आहा. 4 वर्सां कंप्लीट जालीं. 2 वर्सान म्हाका बाय जालें, वृती. आतां 1.5-2 वर्साचें जायत येतलें. मार्चान बर्थडे ताजो. लग्ना पयलीं हांव वयतालें कामाक, प्रायवेटूच वयतालें. आतां बाय जाल्ल्याक म्हाका वचपाक मेळना, कित्याक ताका पळोवपाक हांगासर कोण ना. मांव आसा, बट तेज्यान जावचें ना ताका पळोवपाक, म्हणून हांवें काम सोडलें. आनी हांव आतां व्लॉगींग करपाक स्टार्ट केलें. व्लॉगींग खूब पयलींसून चिंत्तालें करचें म्हणून, पूण तितलें तें कॉन्फिडन्स नासलो म्हाका करपाचो. आनी म्हाका हेंय खबर नासलें की कोंकणीन ब्लॉग कितले चलता, कित्याक हांव 8 वर्सां जालीं हांव लोकांचेच ब्लॉग पळयतालें. सो तेन्ना चिंत्तालें, म्हाकाय करीन दिसतालें, पूण तितलो कॉन्फिडन्स नासलो, कित्याक हिंदी. सॉरी फ्रेंड्स, म्हाका मातशें वयचें पडलें, कोण तरी येयल्लो. हांव तुमकां एक 10-20 मिनटान मेळटा परत. हांव तुमकां कितें सांगतालें, कोंकणीन हांवें स्टार्ट केलो कित्याक म्हाका तितून चड कॉन्फिडन्स आसलो. आनी हिंदीन हांवें स्टार्ट कित्याक करूं ना, म्हटल्यार जो कॉन्फिडन्स आमकां कोंकणी उलोवपाक जाता तसो आमकां हिंदी उलोवपाक जावपाचो नासलो, म्हणून हांवें कोंकणी हितून स्टार्ट केलो. आनी हांवें पयलीं 8 वर्सां पयलीं जेन्ना हांवें चिंतलेलें ब्लॉग करतलें, तेन्ना कोंकणी तितले ब्लॉग चलना आसले. चलताले दिसता, पूण तितलें ना जितलें आतां चलता तितलें ना. पयलीं हिंदीच चड चलतालें. आनी जितलो हांव कोंकणीन जितलें कम्फर्टेबल आसा तितलें हांव हिंदीन ना. आनी एक आमची कोंकणी म्हटल्यार कशी, आमी नॉर्मल आमी घरान जशी उलयता तशेंच उलोवपाचें. हिंदीन मातशें चिंतचें पडटलें आसलें कितें उलोवपाचें तें. आनी आमची फॅमिली सुद्दां ही कोंकणीनूच कम्फर्टेबल जाता आसली, म्हणून हांवें कोंकणी व्लॉग स्टार्ट केले. आनी कितें सांगतलें तुमकां आनी कितें सांगपाक जाय हांवें अशें दिसता. तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. लग्ना उपरांत जेन्ना हांव शिरोड्या येयलें तेन्ना म्हाज्या ह्या घरान फक्त मांव म्हाजो आनी मिस्टर म्हाजो आनी हांव इतलींच आमी रावतालीं. आनी म्हाका नण्णो आसा, 3 जाण आसा. तिगांयची म्हाज्या पयलीं लग्नां जाल्लीं. आनी म्हाज्या घरा मम्मी पप्पा आनी म्हाजो भाव आनी हांव, आमी इतलींच जाणां. म्हाका भयणी ना. हांवें आनी एक ब्लॉगान सांगलां दिसता हें. लग्नाचो आसा भाव, हांव व्हडलें, म्हाजें पयलीं जालें. आनी आमचें मेन जुनें घर बी तें सगळें कॅसल रॉक म्हणटा थंय आसा, तें कर्नाटकान पडटा. थंय आसा म्हाजी फॅमिली खूब आसा. म्हाजे काका आसा, काकी आसा. पप्पाक सोडून म्हाजे 3 काका आनी 4 आते म्हाका. आनी मम्मी वाटेन वचत जाल्यार म्हाका 2 मामा आनी मम्मीक धरून 4 जाणां तीं. म्हटल्यार मम्मीक सोडून 3 भयणी, 3 मावश्यो म्हाका. आनी तशें पळोवंक गेल्यार फॅमिली व्हडली आसा म्हाजी. आतां घरान म्हणटा म्हाजी माय ना, मावूच आसा. मातशें हें जाता, कित्याक ती आसल्यार म्हाका खूब सपोर्ट जाय आसलो तिजो, पूण कितें करतलें, नशिबान ना.
आनी पयलीं कामाक वयतालें हांव. आतां कितें जालें, बाय जातकूच हांव उरलें घरान आनी 1-2 वर्सां अशीच ही जाली म्हाजी. आतां अशें खंय तरी दिसपा लागलें की घरान बसून हांव करतलें कितें. आनी बाय व्हडलें जायसर काय म्हाका खंय कामाक वचपाक मेळचेंच ना, कित्याक ताका पळोवपाकूय जाय. तेय आतां व्हडलें जाता, तेजेय मागीर शिक्षणाचेय तेजें पळोवपाक जाय. सो काम करतलें काय हांव तें लक्ष दितलें. लागीं खंयूय आसलें जाल्यार बरें बरें जातलें. पूण फुडलें कोणी चिंतलां म्हटल्यार व्लॉगान म्हाका खबर ना, थोडे हांवें लोकांक पळयलां, पूण हांवें हो व्लॉग कितें जोडटलें म्हणून हांवें स्टार्ट करूं ना. फक्त घरान सद्या म्हाका रावन बेजार येता आनी खंय आमी कशें आसा, हांव काम करून येयल्लें मनीस आनी घरान रावलें म्हणटकूच हें जाता मातशें. म्हटल्यार तुमच्या कडेन मातशें उलयतलें आनी कामूचशें न्हय, हें कामूच करतलें. व्लॉग करप, शूट करप, एडीट करप, हेंच कामूच आसता. इजी म्हणटा बट इतलें इजी बी ना. हें मातशें आसा, हेतुनूय काम करचें पडटा. पूण हें जें करता मिन्स व्लॉगींग कोण करता हें तांकांच खबर आसा. कित्याक व्लॉगींग म्हणटा तें आमकां सोंपें दिसता, पूण जेन्ना तें करपा वयता तेन्नाच तें कळटा. कित्याक तें शूट करप आनी तो कॉन्फिडन्स मेन पयलीं जाय तितून उलोवपाक. आनी असो कॅमेरा धरून उलोवपाक खूब कॉन्फिडन्स जाय. कित्याक पळयता तांकां अशें दिसता हें कितेंच न्हू, पूण जेन्ना तें करपा वयता तेन्नाच कळटा. आनी एडिटींग एक मातशें टायम लागता एडिटींग करपाक. आनी तशें इतलो टफूय ना. त्या फिल्डान तूं गेलें म्हणटून तें ऑटोमॅटीक जाता. आनी हांव सद्या आतां ह्या फिल्डान येयलां. पळोवया, तुमचोच सपोर्ट जाय म्हाका. आनी सद्या 1 म्हयनो जाला म्हाका येवन, तुमकां खबर आसतलेंच. पळोवया फुडें तुमी म्हाज्या बरोबर रावा. सो हांव हांगासरूच आतां म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सो बाय, टेक केअर.